म्हजें नांव नेहाल सवाल देसाय आनी आमी नॅशनल गेमाक आतां 2 म्हयने जाला प्रॅक्टीस करता. इनिशियल स्टेज आमी वर्कआवटान केला, प्रिलिमिनरी स्टेज. देन मागीर आमी आतां लास्ट स्टेजीर आमी स्ट्रॅटजीज बीन तेचेर वर्क करताले आनी आमची टीम फूल प्रिपेर आहा. लास्ट इयर आमी सिनियर नॅशनलाक गेल्लेले तेन्ना आमकां ब्रॉन्झ मॅडल आहले. आतां सेम स्कॉडांतले आमचो सेम आतां 8 जाण आमी सेम स्कॉडांतले आहा, फक्त 4 चेंजीस आहा, न्यू भुरगे येयला. सो आतां तोच एक्सपिरियन्स घेवन आमी आतां हांगा परफॉर्म करपाक सोदता. मेन म्हटल्यार न्यू भुरगे येता म्हटल्यार कशें जो टॅलंट आतां आमचो आसलो लास्ट इयर आमकां दिसलें की 4 जाण आमी वीक पडले, सो आमी न्यू टॅलंटाक हें केलो. सो फुडें आमकां तेच आमकां युजाक पडटले, फुडें आमकां बेनिफीट तेंचो मेळटलो. सो तेंकां एक एक्सपिरियन्स कसो मेळटलो ह्यो प्लॅटफॉर्म म्हणून न्यू स्कॉडान एड केलो. मेन म्हटल्यार गोंया टिमीक प्लॅटफॉर्म मेळटा एक. हेच्या पयलीं इतलो सपोर्ट नासलो, आतां ह्यो प्लॅटफॉर्म मेळटा, हेचेर युटिलायज करपाक जाय आमी. जाता इतलो युटिलायज करपाक जाय. कबड्डी जावपाक मेन म्हटल्यार आतां प्रो कबड्डी येयला, इतलो व्हडलो प्लॅटफॉर्म मेळटा. आतां लास्ट इयर हांव प्रो कबड्डी रिप्रेझेंट केला. आतां ह्योच प्लॅटफॉर्म घेवन आतां नॅशनल गेम्स जाला. पयलीं आमकां कशें आसलें, इतली पॉप्युलरिटी नासली कबड्डी, आतां पॉप्युलरिटी मेळटा. सो स्कुलासून भुरगे कशे पयलीं आमचे स्कुलानसून येता मागीर सोडटा. सो एक फिल्डान ते रावपाक जाय. इवन आतां क्रिकेट पळोवपाक गेले, कबड्डीनूय सेम स्कोप आहा. प्रो कबड्डीक वयता प्लेयर, पॉप्युलरिटी मेळटा. सो तेंच्यांनी मातशी मेहनत घेवपाक जाय आतां इतली, सो दॅट आमकां फुडें बरो प्रॉडक्ट मेळटलो. मेन म्हटल्यार आतां कशें आहा, नॅशनल गेम्स जाले, भुरग्यांनी 2 म्हयने प्रिपेर केले. आतां अशें जावपाक नाका की गेले घरा बसले. एटलिस्ट विकान 3दां एक तेंकां अलॉट करपाक जाय. आतां इतले आमचे इंडोर सेटअप केला आमी, इंडोर अपडेट केला. सो आमकां विकान 3 दीस अंडर कोचीस, एससीजी कोचीस, विकान 3 दीस प्रॅक्टीस आसली, तितलोच बेनिफीट जातलो आनी ते एका फ्लोन रावतले. नाजाल्यार मागीर प्लेयर वयता, रेस्ट करता, अशें नाका. सेम फ्लो कंटिन्यू जावपाक जाय, तसो आमकां फुडें परफॉर्मन्स मेळटा. मेन म्हटल्यार तेंच्यांनी एक प्लॅटफॉर्म आतां चडशे आमी पळय हांगासर पळोवपाक गेल्यार प्रो कबड्डीचे प्लेयर आहा, तेंकां एक्सपिरियन्स आहा, ते एक्सपिरियन्स घेवन खेळटा. आनी मेन म्हटल्यार आमकां तेंच्या लेवलीक वचून तेंचे कॉन्फिडन्स आहा तो आमकां मॅच करपाक जाय. एकदां कंडिशन कशी जाता ना फुडें बरो प्लेयर आहा अशें नाका. तेंच्या कडसून मोटिवेट जावन आमकां फुडें खेळपाक जाय.